ग्रुप बना हुआ है मोबाइल पे, यहाँ से लेके कंपनी तक पहुंचाने तक ये लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहते हैं। ये यहाँ से पूरा इनका ग्रुप है, जिसके ऊपर हमारे व्हाट्सएप में हमारे एम्प्लॉइज इनके साथ में रहेंगे। यहाँ से जब इनका डिपार्चर क्लियर हो जाएगा, जब अराइवल होगा, वहां पर हमारी ऑफिस का मैनेजर इनको रिसीव करेगा। उनको रिसीव करके ये लोग हमारे को कंफर्मेशन देते हैं कि हम पहुंच गए हैं। उसके बाद हमारा मैनेजर उनको लेके जाके कंपनी में जो जॉब के लिए बोला हुआ है वो जॉब दिलाता है, और उनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवा के उनको अपने जॉब पे रिज्यूम करवा देते हैं। उधर तक आपका वहां तक हमारी सर्विस रहती है। फर्दर 3 महीने तक प्रोबेशन पीरियड जब तक इनका रहता है, वहां तक हमारी इनके पास सर्विस रहती है। अच्छा, कभी भी अगर इनका कुछ भी है, ये हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, थँक यू। जो बरो फ्रेंड त्यांची फॅमिली तुमचे कॉन्टॅक्ट बरे आसा आणि हांवें पळयलें खूब वर्सां पासून हो हेच काम करता चड भाव दिला खुबशा लोकांक अशें दिसता की भायर वचून जॉब करचें। पहिली गजाल एक आसा की बरी गजाल एक आसा की हेजो रजिस्टर आसा फॅक्टराचेर सरकारा कडेन सुद्दां हेजेर हांगा गोंयांत तुका रजिस्टर अशें भायर घालपाचें लोक एजन्सी आसा ती तेणे परत हाली परत सुद्दां तेणे रिन्यूअल केल्ली आसा आणि लोकांनी आपल्या इच्छेनुसार वयता आणि आमकां बरो रिपोर्ट मेळटा आणि हेकाच लागून तुमच्या वांगडा केन्ना केन्ना येता। आता आता फुडले 1 दीस हांगा गोंयांतसून वयतले। हालींच 1 म्हयन्या पयलीं गेल्ले 21 भुरगे हांगासून केरला 42 अभी है, लास्ट बैच में 62 लोग हैं। अभी ये कनेक्टिंग फ्लाइट के अंदर इनके साथ में 42 लोग और हैं। प्रत्येक स्टेटींनी म्हणजे थोडे ग्रुप कसो वचत असता आणि प्रत्येक वेळा पाहिलं लोक बाहेर काम करपाची इच्छा असता बऱ्यांक अशा लोकांक आणि म्हणूनच पळयता बरो वावप आसा पळयता की ते सरकारा कडून जॉबाचे अशें कमी हे जाता आजून ती कितली तरी वर्सां पासून तुमकां खबर आसा गोंयचे आमचे लोक आनी त्या लोकांक अशें आसा भायर जॉब करची इच्छा आसता आनी तेंचो तो 2 वर्सांचो पिरियड आसता। या इच्छा भितर तांकां आतां सांगले विजया ज्या प्रमाणे की 3 महिने ते लोक कामां मेळना तांकां मेळना त्या पर्यंत हेंचो कॉन्टॅक्ट इंटरनेट आसा तेंचे दुबय ऑफिस आसा आनी आतां तेंचे ठरयला की लोकांक प्रत्येक एका आनी प्रत्येक जे लोक वयता ते दूर जाता ते 5 ते लोक एअरपोर्टार वता थंय घेवतले थंय तो कॉन्टॅक्ट करतलो ते सगळे ते लोक 3 महिने पर्यंत एका व्यवस्थित मेळून मेळटा आणि फॅमिली हॅपी आसा वयता फॅमिली आतां तुमी पयली हे हांव एक्चुअली गेलो तेंच्या कडेन 2007 म्हाका फर्स्ट तेणी धाडिल्लो 2007 हांव ऑलमोस्ट आतां 14 वर्सां जालीं हांव गल्फान आसा। हांव पयलीं सावदी आशिल्लो, मागीर कातार गेलो, थंयच्यान कुवेट गेलो आनी आतां परतून तेच्याच कडेन एप्लाय केला आनी आतां तेजे कडल्यानूच हांव दुबय वयता बायक ड्रायव्हर। तो तेंचे ऑफिसान सुद्दां कॉन्टॅक्ट बिंटॅक्ट केले, तेंचो स्टाफ बी सारको फुलायटली, काय प्रॉब्लम ना, अंडरस्टँडींग। आनी तो एनी टायम म्हटल्यार कोण केन्नाय तेच्या ऑफिसान वचोंक जाता। माझ्या हिशोबान जाल्यार हांव काय नुसतं म्हटलें तेंचो सारको क्लोज कसो हांव कंटिन्यू ऑफिसान वयतालो बिंदास। ओके, म्हणजे तुका टॅलंट हंटाचेर हय आनी म्हाजे ऑलरेडी फ्रेंड्स गेला सुद्दां। एप्रील 24 तारखेर हांव तांकां हिंगाच सोडपा येयल्लो ह्या मोपा एअरपोर्टाचेर। ते ऑलरेडी गेला आनी तेंच्या वांगडा म्हाज्या डेली कॉन्टॅक्ट आसता, व्हिडिओ कॉल त्या भुरग्यांचे। सो ते सुद्दां डेली काल सुद्दां ते विजय सरा कडेन तो एकलो भुरगो उलयलो जेन्ना हांव ऑफिसान येयल्लो तेन्ना सुद्दां तो काल भुरगो येवन सरा कडेन उलोवन ताका थँक्यू बिंक्यू म्हणपा लागलो। म्हाका भुरगे थिंगा हॅपी आहा, कोणाक काय प्रॉब्लम ना। म्हळ्यार हे बरें आहा, सगळे आमकां अपडेट करून दिता, सगळे आहा, सगळे तेंगे म्हळ्यार कांय प्रॉब्लम ना सगळे बेस्ट आहा तेंगे सर्वीस वचून बरो केदो बी जाय जाल्यार कितें आहा जाल्यार करून दिता विचारपा जाय ते सगळे एवरी टायम आसात आमकां। पयलीं गेला आसलो 2007 आनी आतां वयता सगळे बरें आहा, एवरी आमी वयता, कांय प्रॉब्लम ना। एवरी टायम तुका बरी सर्वीस दिला, बरें सर्वीस दिला, तेका लागून आतां पॅसेंजर वयता हांव। विजय सर एक हेल्पफूल आहा। थँक्यू।